कोलवा मंगल रस्त्यार माडेल हांगा सकाळी 2 तरणाट्यांचे कोयतो तलवारीन हल्लो, गाडयेचेर फारपेट, जखमी तरणाट्याक उपचाराक जीएमसीत घाला. आसामांतल्या देरगांव पुलीस अकादमीत प्रशिक्षण घेतिल्ल्या 700 IRB पुलिसांचे आज पासिंग आउट परेड मुख्यमंत्री हाजीर. अधिवेशन जाल्ले मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे चर्चेक नेट सभापती तवडकार म्हापशा मेळो कोर कमिटीच्या खोलकाराक विचारल्यार इश्टागत बरेपणाचे राजांव. वन माळवंग्या रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर घरां रिपोर्ट दिवचो हायकोर्टाची मामलेदाराक अर्थ सर्वे करून गेल्ले कडेन थळ्यावांचो घेराव तणाव आमदार लोकां वांगडा. वर्सुकी 10 लाखा वयर पगार आशिल्ल्या दोतोरांक प्रायव्हेट प्रॅक्टीस करूंक मेळची ना, कायदो हाडटा भलायकी मंत्री म्हणटा. ओपीडीचो वेळ वाडोवपाचो प्लान. भोवत्या सगळ्या सुण्यांक धरून शेल्टरांनी घालात. सक्तीन स्टॅरिलायझेशन, कसलीच सूट वा सवलत मेळची ना. सुप्रीम कोर्टाची दिल्ली नगरपालिकांक अर्थ. अर्थव्यवस्था मजबूत आसता तेच दादागिरी करता. देशान निर्यात वाडयल्यार कोणाकडेन वचपाची गरज पडची ना. अमेरिकेच्या टॅरिफ धमकेचेर केंद्रीय मंत्री गडकरीची जाप. काबार जाता अशें दिसले जाल्यार अर्दो संवसार घेवन वतले. पाकिस्तानाची भारताक परत एकदा अणू हल्ल्याची धमकी. भारतान मुनिराचे भाशेक घेतली हरकत. भारताचेर लायिल्ले टॅरिफाक लागून रशियेच्या अर्थवेवस्थेक धपको. ट्रंपाक मेळचे पयलीं पुतीन उलयलो. म्हापसा बस स्टँडाचेर गोंय पुलिसांचे गुळे वखदां विरोधी पंगडान छापो मारून 50 लाखाचे ड्रग जप्त, एकल्याक अटक.